there was a 84% voting. It may even exceed 84% this time. Goa votes very heavy, and this is one of the speciality what BJP has inducted into the politics of Goa to increase the voting. Last time we managed to get it to around 84. This time we may be able to get even crossing 85. Initial indications are good. As far as I am concerned, we are concerned, BJP expects mandate with 2/3 majority. So there is a four-corner fight this time. So there is a four-corner fight this time. You think that there will be cutting of votes? An anti-incumbency vote. Traditionally, pollsters say that a large turnout is, which is what happened in 2012. Your pollsters are saying that it is BJP majority. Everyone is predicting 22 to 25. Okay, Mr. Parrikar, there are... Contest, I will not talk about other political party. Right. Said three corners are very weak. Okay, finally, sir, just tell us. So finally... इस बार भारतीय जनता पार्टी मेन फोकल पॉइंट है, इसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है. सर आपने कहा, सर आप मैं दूसरे पार्टियों के ओके सर आप अपने बारे में लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहा है कि ये बार बीजेपी सेंट्रल फोकल है और दूसरी पार्टियां उसके अराउंड जो कुछ करना है वो कर रही है. We will get 2/3 majority. If anyone gets 2/3 majority, what is the reason why you should think of an election? ओके सर आपने कहा इसके बारे में आपको अमित जी ने कहा है, जो कहा है वो उतना ही मैं वापस रिपीट करूंगा और कुछ नहीं. बोलिए ना सर, फिर बोल दीजिए ना. कहा है उन्होंने, अमित जी ने तो आपके पास बाइट रहेगा. अच्छा आपने सर I have not commented. Sir, you said party man. Okay, but you said sir, you said that you like Goan fish curry more than that of butter chicken, and you will prefer Goan fish curry any time possible. So what is I your... have lost about 4 kg in Delhi. The main reason is This is an indication that you will be the next. I have not said anything. I said that मुझे गोवा का खाना अच्छा लगता है. आपको उससे जो मतलब निकालना है आप निकालें. वो आप उनके शब्द में से जो निकालना है. मैं आपको बोला कि आप पार्टी में ऐसा क्या कारण रहा कि आप उसके ऊपर और ज़्यादा कमेंट नहीं करते. एकूण जो रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो तातूंतल्यान अशें दिसता की गेल्या फावटी जी मेजॉरिटी मेळिल्ली ताचे पेक्षा कदाचित 1-2 सिटां निश्चितपणे जास्त मेळटले. कारण ज्या जाग्यार आमी गेल्यात त्या जाग्यार तशें खंय तरी पार्टीच्या विरोधात रोश आसा जावं आनी कितें अशें ना ते उमेदीन सगळ्या जनतेन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दाखयला. त्यामुळे अशें दिसता की मेजॉरिटी क्रॉस करून भारतीय जनता पार्टी परत गोंयांत सत्तेर येता. सेंट्रल लिडरशिपांतल्यान एक मेसेज येता की सेंट्रल लिडर आमी गोंयांत धाडटले एज अ CM म्हणून. तुमकां कितें दिसता? शेवटी कितें आसा, लिडर ठरोवपाचें जें काम आसा जे निवडून दिल्ले आमदार त्यांनी करूंक जाय आनी तातूंत सेंट्रलाचें सहकार्य सगळ्यांक बरोबर घेवन अशें जावंक जाय. त्यामुळे निवडून दिल्ले आमदार कितें करतात ताजेर अवलंबून तांकां कोण हें जाय ते ठरोवन सेंट्रलाक सांगतले. सेंट्रलाक तातूंत सहकार्य निश्चितपणे दितले. त्यामुळे आत्तां ताजें कितें भाकीत करप हें तशें बरोबर न्हय. तुमी सेंट्रलाक मिनिस्टर आसा, सो या तुमकांय जर एक वेळ धाडले जाल्यार तुमी आमी सगळे हांगसरले भारतीय जनता पार्टी कितें तें जाणात. आमी सदांच म्हणटात की आमी पार्टीचे शिस्तबद्ध सैनीक अशा पद्दतीन पार्टीचें काम केलां आसा आनी जी जबाबदारी आमची ती जबाबदारी योग्य पद्दतीन आमी पूर्ण केल्या. कदाचित तांच्या मनाक आयलें
ते ताजी जी आज्ञा ही सामान्य मानूंक जाय आनी त्या पद्दतीन काम आमी निश्चित आमचे करतात. मी आज पणजे कॉन्स्टिट्युन्सीक वोट केला. पणजे कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेस्टिजियस जाल्ली आसा सद्या, कित्याक बाबूश ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इलेक्शनाक रावला त्या त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन निवडून येयला. पणजे कॉन्स्टिट्युन्सी ही कंटिन्युअस जवळ 1994 पासून भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे काम जो उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचा आयलो, मनोहर पर्रीकर आसतले, सिद्धार्थ कुंकळकर आसतलो, हे उमेदवार हे पार्टीच्या जोराचेर आनी संघटनेच्या जोराचेर येयल्ले आसा आणि त्यामुळे पणजी मतदारसंघ हो भाजपाचो भालय किल्लो आणि तो तसोच कायम उरतलो अशें म्हाका दिसता. काय ना आता सुरुवात झाल्या न्ही. सो रिस्पॉन्स कसा? रिस्पॉन्स सुरवातीक बरो आहा सगळीकडे उत्साह 70 आणि उसगांव वाळपय पर्याय मतदारसंघात काँग्रेसचो विजय जातलो. BJPचे अस्तित्वच उरचें ना ह्या दोन्ही मतदारसंघात आणि काँग्रेसचो सरकार भोवमतीन येतलो. लोक विटल्या BJPचेर आनी हें कळून येता लोकां मदीं गेल्यार आनी थोड्या वेळान तुमीच पळयतले प्रत्येक बुथार कितें आसा परिस्थिती. पूण 70 तर काँग्रेसचो विजय दोन्ही सिटांत भोवमतीन आमी येतले. रिस्पॉन्स असो इतलो बरो आहा की लोकांचो प्रतिसाद असो बरोबर येता की भारतीय जनता पार्टी म्हणून रिस्पॉन्स परत म्हणजे सरकार कोणाचें हें सुद्दां लोकांनी आनी सगळ्या ठरयल्लें आहा त्या प्रमाणे लोक काम करीता. वोटिंग टर्नआउट ह्या वेळार सगळ्यांक चड जातलीशी दिसता म्हाका, कित्याक आमी 5 वर्सां 2007 ते 2012 काँग्रेसीचो सरकार पळयलो. स्थिर सरकार आशिल्लो पूण खूब करप्शन केलें. लोकांनी विटून 5 वर्सां BJPक दिली, तोय स्थिर सरकार आशिल्लो पूण तातूंत आनिकूय करप्शन जालें. सो ह्या वेळार जर आम आदमी पार्टी नाशिल्ली जाल्यार हांव म्हणूंक शकतालो की वोटिंग खूब कमी जातलें आशिल्लें, कित्याक लोक वाजेल्या वोटिंग करून कांयच फरक पडना अशें दिसतालें. पूण आज आम आदमी पार्टी सारको पर्याय आसा आनी आय एम कॉन्फिडंट की ह्या वेळार सगळे रिकॉर्ड ब्रेक जातले वोटिंगाचे. Whole idea is basically to get in touch with the voters, and as I said, my campaign is very clear. I know your problem, I have the solution, and I am able to deliver. Premanand Gaonkar, serial number 92. हांव म्हज्या गांवांत आतांच हांवें म्हजें मत घातलां. हांगा वातावरण बरें आसा. हांगा सगळे मेजॉरिटी सपोर्टर म्हजे आसा. हांव ह्या गांवचो आनीक ओवरऑल सिट्युएशन पळयलें जाल्यार आमी चड मतांनी जिखपाची शक्यता आसा. ह्या गांवांत तरी ओपोजिशनाचो इम्पॅक्ट कांय पडचो ना आनी ओवरऑल कुंकळे सुद्दां ओपोजिशनाचो इम्पॅक्ट म्हणटा तो दिसत ना. कितले जाणे पयशे आनी असले वस्तू जर घातले जाल्यार सुद्दां ताचो परिणाम कांय जावचो ना. कित्याक गेले 2 दीस आमी पळयता 2-3 दीस फक्त पयशे वाटपा शिवाय दुसरें बरेपण आनी लोकां कडेन कांय पावोंक ना ह्या लोकांनी. आनी ह्यो संवय ज्यो जाल्ल्यो आसा फक्त पयशे वाटपाच्यो संवयो ह्यो खंय तरी हाका आडो पडपाक जाय पयलो. आनी जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत लोकशाहीचो जो अर्थ आसा तातूंत खूब ताचेर इफेक्ट जातलो. आनी म्हाका दिसता पर्टिक्युलरली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी मजबूत पावलां उठोवची पडटलीं हाच्या Election is a festival of democracy. लोकशाहीचे उत्सव बरें दिसता खूब लोक भाग घेता म्हणून. म्हाका दिसता आख्ख्या संवसारान गोंयान वोटींग पर्संटेज हाय रावता. म्हणजे लोक एक्सेप्ट करता की हेज्या परस आनी दुसरी तरिका ना प्रतिनिधी विसरून काडपाक. द बेस्ट फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट इज डेमोक्रेसी. Party for Goikarpur. It is not a party of the Delhi High Command. We want to make this our state the center.
So there is no question of joining the Congress, especially a party which is a party of traitors. It has betrayed me second time. Digvijay Singh should understand I am not a fool to get betrayed once again. But he is refusing that he didn't betray you. He's saying that he didn't betray you. He has to go and check the definition of betrayal. It is one of the 10 commandments of Christianity. Betrayal is considered to be one of the worst evils, one of the biggest sins. I think he has to read the Bible now. He must be reading something else. Or Luisin Falero can always, we can get a better definition from betrayal from Luisin Falero, because he is a traitor who has been betraying Goa for decades now. To see that BJP government does not come back to power. But so the thing is that BJP, this is just Manoj Parrikar is telling that we get a majority, 2/3 majority. Everybody says that he will get the majority. But people will show on 11th of March who gets the majority. So why you think that Congress will come in power again? There is no other alternative. People want BJP government to go out. Then only government which can come in is of Congress. And who will the CM of this Congress? Party will decide. Such decisions are taken by leadership. Are you in race? Are you in race? I was not in race any time. Even in 2007, I was not in race. God blessed me. Mrs. Gandhi selected me and I became the chief. Would you like to be the CM, sir? If party commands? I have not run away from any challenges. Right from a small worker, councillor, MLA, minister and chief minister. That has been the position which I have held. From Satansan, jana initially start kele and polling station number 15, St. Andrew. Yeah, jana start kele and now votes down, immediately mission born padle. A lok jitlo line kahalo, to lok don waran dekon anga ullo. Ata satang bon 7-15 bon padlale, te eyes nawang tene start kele. Yeah, the technical problem. People should not suffer. As look suffer zalo, look don't waran dekho anga boslo, and look parat gelo. And kite system hi. Imak system like that. Jana officer insale mo sangta technical problem. What is this technical problem? Technical problem म्हणजे लोका suffer जावपा जायना. आणि हे जर ऑफिसर आता म्हणटा 15 मिनिटं, it is not a 15 मिनिटं. 2 वरां लोकांची वेस्ट केली. लोक 7 वरांचेर येवन लायनी लागलेलो. ही तर हे भशेन सिस्टम तर करीत जाल्यार टोटली कॉलेप ऑफ हेच जाली. गव्हर्नमेंट मिशनरी फेल जाले. 2 वर रावले जाले. किती झालं म्हणून? ते मशीन पिडत जाणटे रावले, त्यांचे पाय दुखणं रावलं. आम्ही जोडपाचे मनीस. हा थांबा कितले वर रावपाचे सांग पळय. आता थिंगसून फोन येता तू येना कितें तर थोडे पयशे कट जातले म्हणून. आता आमकां पयशे दितले. राव माजरा. सर अशपेमाचे. हाँ अशपेमा ते एक दीस जातले. Serial number 756, Digambar Kamat. Serial number 757, Asha Kamal. हेलो हो तर काय तू गेलास त्या मोमेंटला पुढे. आखे मडगांवच्या बूथ नंबर 8 परत मतदान करपाचो आदेश दिला.
ह्या केंद्राचेर जाल्लें मतदान चुकीचे पद्दतीन जालां म्हणून कळिल्ल्यान हो आदेश दिला. त्या केंद्राचेर मतदार केन्ना जातलें ताची तारीख खंय उपरांत कळयतले. मशीन सारकें आसा काय ना हें पळोवपा खातीर 50 मतांचें टेस्टिंग केल्लें. तें डिलीट केलें ना, तशेंच मतदान सुरू केल्ल्यान हो गोंधळ जालो. वॉर्ड नंबर किती? थोडं तरी झालं नाही. ते दरवाजा काय ना म्हणून असं नाही तर उभं मस्त गेले कट करून मानवलं तुमकां इतले बेगीन येऊ सगळ्यांचे भवितव्य सील जाता. हांव ह्या फावटी सर लीड निश्चित म्हजी लिडाची जी ट्रेंड आसा आतां पर्यंतची दर फावटी डबलिंग जावप हे फावटी सुद्दां ती जाता. ही म्हाका काल आनी पयर दिसूंक लागली. गोव्यान स्थिती सर कशी कितें? न्ही गोव्यांत जबरदस्त BJPक पाडबळ आसा आनी जनते भितर पयले फावट भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आसतना परत वता. सादारण सत्तेत असणारो पक्ष हेका एंटी इन्कम्बन्सी आसता, पण अशी एंटी इन्कम्बन्सी आसताली अशी मिडिया प्रेडिक्ट करीत. पण आमच्या फाटल्या 5 वर्साच्या परफॉर्मन्स पर्टेनिंग टू सोशल वेलफेअर स्कीम नेटवर्क अक्रॉस द पॉप्युलेशन आणि second thing about because of infrastructural work that we have put up across the state in spite of all odds, in spite of financial constraints. आणि त्यामुळे जनता सुबुद्ध आसा आणि जनतेनं बऱ्यापैकी निर्णय घेतलेलो आसा. काल तो सगळ्याक जाणीव जाय. आज सांजेवेळ 5:30 पर्यंत ताचेर शिक्कामोर्तब जाता. सर कार्यकर्ते वेगवेगळ्या लोकांक असिस्ट करता आसतना लोकांक वोटिंगा खातीर प्रवृत्त म्हणजे सगळ्यांनी वोटिंग चडांत चड पर्सेंटेज जावची हाच्या खातीर चडांत चड लोकांक वोटिंगा पर्यंत हाडपाचो प्रयत्न करता. 100% आमकां कॉन्फिडन्स आसा भारतीय जनता पार्टी विथ ह्यूज मार्जीन सांखळी मतदारसंघात आमी निवडून येतले. कारण लोकांचो रिस्पॉन्स लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा. विरोधक बऱ्याचशा बुथांचेर दिसाच ना. जे वेगवेगळे गोवा सुरक्षा मंचान ज्यो गजाली सांगताले ते तर खंयच्या खंय नाच जाल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या लोकांचेर मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेक खंय तरी हे फावटी परिवर्तन जावंक जाय तशें तेंच्यांनी मनांतसून निश्चय केलो आनी त्या पद्दतीन आज वोटिंगय जातले. आनी आजच हांव सांगता 11 मार्च 2017 हो दीस हो म्हाजो आसलो आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो आनी म्हाज्या जनतेचो वोटरांचो आसतो. पीछे हमारे आगे आंटी ब्लॉक कर दिए मेरे आंटी ने ब्लॉक किया. क्या हो रही है एकदम तो आगे खुश होते हैं इसका.
वाइड शॉट होता है, देखो ऐसा लेना पड़ता है। देखो बता जेवणाला जातात मॅडम तुमचे नाव? अनिता रॉड्रिक्स. मॅडम कसे पळयता तुम्ही हे फावटी इलेक्शन तुमचो कॅन्डिडेटा बद्दल कितें काय अशें कोणाच्या बद्दल बीन न्हू. आय जस्ट होप दॅट हुएवर इज इलेक्टेड इज द बेस्ट कॅन्डिडेट अँड डज गुड टू गोवा. Okay, whatever the government has provided facility, are you happy in this election for voting? The facility provided, yes, it seems to be much better than the previous one. At least the voters know whom they have voted for after the slip has appeared. Okay, anything like wheelchairs and all? Yeah, people who need assistance should be provided assistance. It would be better, it would be more feasible for them to come and they would feel more comfortable. Okay, what is the major problem in your village, this? Constituency. Any two? No, I don't know. What is your expectation from this new government, if you want, anybody comes? Yeah, I would say if a new government comes, they should look more into about the garbage. Well, the rest of it is looked after really well. Thank you. हेमंत बाब कसो रिस्पॉन्स जाता तुझा? रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान कमळाचेर रिस्पॉन्स बरो आसा. अजून पासून 1 ते हांव आतां जवळ जवळ
24 बूथ भोंवलेलो आसा. आमचें वोटींग जास्तीत जास्त जाल्लें आसा आनी सगळे कार्यकर्ते सकाळी बूथ जाता, सकाळी वोटींग जाता ते भारतीय जनता पार्टीचे जाता. आनी कितें प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम काय ना, सगळें सुरळीत चलता. जे आमकां डिफिकल्टी येता ते आमी सांगता आनी ऑफिसर सॉल्व करता, पुलिसूय सहकार्य करता. मनी पावर फॅक्टर चलोवंक ना. जे भारतीय जनता पार्टीचें काम आसा, जे कितें कितें केल्लें आहा ताका मनी पावरान ढुकलायलो आसा. मसल पावराचें जाल्यार हांगा व्हडलो मसल पावर ना. कॅन्डिडेट सगळे कित्याक हांगा दोनूय गजाली आसा, मसल पावरूय आसा आनी मनी पावरूय आसा. मसल पावर ते तेंच्या भितरूच ते मसल करता. म्हाज्या हेमंत कोलतकरा कडेन ते मसल करिना. अशें कितें ते आमी ते जाणा, जो हेमंत कोलतकर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ प्रतिमेचो आसा आनी तांकां केन्ना केन्ना आमी हेल्प करताले आनी जे हेल्प करताले म्हणून ते आमच्या वाटेक तरी वचना, आमच्या कार्यकर्त्यांच्या वाटेक वचना. सेक्युरिटी तुमच्या एरियान घातली आसा बाकीच्या सिमीन तो पळोवन असो दिसता की हांगा चड सेन्सिटीव एरिया जावपाची शक्यता आसा, म्हणजे मसल पावर आतां म्हणटा. हय तूं आतां म्हणटा पळय सेन्सिटीव म्हणजे ते आतांच पुलीस दिसता, अशें दिसना ते पुलीस. हांव खूब कंप्लेंट करता, पुलीस दवरा, झगडी जातली आनी आतां पुलीस नासता. बाकीच्या दिसांनी पुलीस नासता, जाय ते नासता पुलीस. आयज इतलो सेक्युरिटी हाडला म्हणजे कितें जावपाची शक्यता ते तेंचें आसता, तेंचें कितें सिनियरिटी म्हाका खबर ना, तेंचें कितें आसता पळय. म्हणल्यार झगडी जावपाचे चान्सीस आसा हांगा? झगडी जावपाचे चान्सीस आसा म्हणून दवरता न्हू ते. ना आतां तुमी म्हणल्यार न्ही हांगा झगडी जाता, पूण कंप्लेंट दिला कोण धरिना म्हणून. हां ते कालचे परचे आयचे न्हू. सिक्युरिटी प्रॉपर आहा, सिक्युरिटी आहा. हय हय आयज बरें आहा, आयज बरें आहा म्हणजे तेंच्या हितूनच्यान ते दिता न्हू. आमी तर पुलीस मोस्ट प्रॉब्ली पळयत जाल्यार हांगा व्हीलचॅराचो उपयोग करूं ना. व्हीलचॅराचो हांगा डिसेबिलिटी हांगा हे स्कूल नवे जाल्या आनी आतां कालांतरान करतले. नवीच बिल्डींग आतां ह्याच दिसांनी ओपनिंग जालें. केन्ना करतले? हे तर आयचो लास्ट दीस बरें.
रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स चड बरो आहा चडशे म्हाका हांवें पयल्या दिसपान म्हाका दिसता म्हाजें जालें म्हणून कोण वाचता कोण मातसो हय कितें म्हणटा आतां लोकांचो रिस्पॉन्स जाता दिसपान आतां हांवें पयल्या दिसपान सगळे आमचे मनीस आहा तशेंच आहा आनी म्हाका दिसता आमचें काम इपाट जालें म्हणून ओवरऑल कॉन्फिडंट आहा कितले कॉन्फिडंट आहा तुमकां हांव 100% कॉन्फिडन्स आहा ओवरऑल वोटींग कितली जाली आसतली पासून आतां पासून ओवरऑल आतां पासून म्हाज्या हिसपान एक 45 तरी जावंक जाय आतां 45 तरी जावंक जाय 45 दिसता तुमकां आहा तुमकां बरो सपोर्ट आहा हय हें जालां तितून आमी लीड आसतली आतां तुमच्या ऑपोजिशनाची बायट घेतल्या म्हणटाले की हांगा मसल पावराचो कांय उपयोग ना मसल पावर आनी मनी पावर खूब यूज जाता म्हणून सांगता मनी पावर भरपूर यूज केल्लो आहा भरपूर मात हे पार्ट म्हाका दिसता तेंचे सारकेले कशें भरपूर यूज जाल्लो आहा लास्ट मिनट केल्ले हे सगळे बिल्डराचे पयशे हे हेंच्या बोल्सांतले न्हू आनी लोकांक ही खबर आहा सेक्युरिटीचे बद्दल कितें म्हणपाचें आहा तुमकां सेक्युरिटी जे अरेंज केला तुमी हॅप्पी आसा हितून सेक्युरिटी कितें जाल्यार हांव तितलो हॅप्पी ना कित्याक पळोवंक गेल्यार कितें आसता हे आमचेच फाटीक लागलेले तांकां ओपन सोडलेले आहा तांकां ओपन पयशे वाडपाक सोडलेले आहा आमी फोन मारल्यार तुका कोण आसना म्हणजे सेक्युरिटी तुमकां प्रॉब्लम करता सेक्युरिटी ही एक फायदो असो केला की तांकां फायदो जाता पळय तसो कितें मनी पावर आनी मसल पावर यूज जाला तुका दिसता अशें मनी पावर यूज जाला मनी पावर भरपूर यूज जाला मसल पावर हिंगा न्हू आमी सगळे मिडिया आमी फोकस आमा नाका मात अशें आमी तशें कोणाक अशें सगळे जॉयंटाचे आमचे ओपन जाल्ले रावलेले पण ज्या भाशेन सेक्युरिटी फोर्सेस अरेंज केला आजच्या दिसा तो पूण दिसता की मसल पावराचो यूज जाता मसल पावर म्हाका दिसना सेन्सिटीव एरिया म्हणून खंय तरी सांताक्रूज तुका सदांच सेन्सिटीव एरिया म्हणून आसता तुका खबर आहा न्हू आदिस्तान ती सेन्सिटीव अशी सांताक्रूज फॉर एग्जांपल पिसफूल एरिया मात आमकां अशें प्रोजेक्ट केला की सेन्सिटीव एरिया म्हणून बरोबर अशी गरज ना आमचे तुका चडशे पीस लाविल्लो बरें थँक्यू